Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29. दुसऱ्या दिसा आपणा सृष्टी येतल्या जेजू पळोवन जुवान म्हळें, पळया देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. साम चॅप्टर 91 वर्स 6. काळोखान भोंवतल्या मारीच्या पिडेक दनपाराचे नाच करतल्या खरगाक तूं भियोंसो नाय. आयसाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सरेस्पोर तुका दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51. हांव सुतो सर्गीत हांव देंवन आयलोलो जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो ससनाची येतलो. संवसारा जिवीत मेलच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेंच मास. साम चॅप्टर 130. कीर्तना 130. गुंडायत हांव सरेस्परा हांव तुका उलो मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्या तुजे कान चीत दिव. आमचे गुणांव तूं मनान दुरशी जाल्यार सोम्या कोण वांचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें, ह्या पसोत लोक तुजी भक्ती करता. सरेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. पांत्याक आशेर रावतल्या पहारेकारा चड आत्मो म्हजो सरेस्पराक आशेता. पांत्याक आशेर रावतल्या पहारेकारा चड इस्रायल सरेस्पराचेर विश्वास दवरूं, कित्याक सरेस्परा कडेन आसा काकूळट, ताचे लागीं आसा तारणाची बढती. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. रेव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18. आमी सरेस्पराच्या हातांत पळोवया, पूण मनशाच्या हातांत नाका. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक 7 दीस रावचें कसलेंच ना. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 27. कित्याक तो जीवन देव ससनाक तो जियेता, ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 26. एक नवे काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले पात्राचे काळीज हांव काडटलो आनी नवे काळीज हांव तुमकां दितलो. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9. जेजूस तूं सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सळवण मेळटली.